page 9, A20. मिसाचो वेळ लागीं पावता यादीक आतां भितो सोदा सगळीं पोरसां दिता मिसा बेटेक दोया जाता सगळीं पोरसां दिता मिसा बेटेक दोया जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. आयज आमी बाळका जेजूची बागयोन तेरेज आंकवार हिची परब समरमता. ती 24 वर्सांची आसतना मेली. 15 वर्सांची आसतना तिका मोटवाशी जिवितांत प्रवेश करूंक पाप साहेबान परवानगी दिली, कित्याक तशें भुरग्यांक ते दिनासलेले. पूण तिका तें वरस स्पेशल आसलेलें म्हणून तिका ती परवानगी मेळ्ळी. पूण तिका धाकटीच आसतना आपलें काळी सगळेंच जेजूक भेटोवंक ही आवड आसलेली. तिच्यो चौगी भयणी माद्रू जाल्यो, ती 5वी निमाणी. पूण सगळे मेळून 9 भुरगीं आसलेलीं तांकां. 4 जाणां मेलीं, पूण ही 5 जाणां सगळीं जाणां माद्रू जालीं. तिचो पाय आनी माय दोगांय जाणां पाद्री आनी माद्री जावंक सोदतालीं, पूण तांकां ती संदी मेळ्ळी ना. पूण ताणीन आपल्या भुरग्यांक देवाच्या भक्तींत आनी देवाच्या मोगान वाडयलीं. आनी हे भाशेन ही तेरेजा 4 वर्सांची आसतना माय मेली. पायन तिका खूब मोग दाखयलो. माय कसो ताणें तिका वाडयली आनी हे भाशेन तिचो परमस केलो. ती एकदम सीख जाली जेन्ना तिची भयण माद्रू जावंक गेली. सेलीन व्हडली आसलेली, पूण ती जेन्ना माद्रू जावंक गेली तिका कांयच आनीक नाका जालें. ती दुसरी माय कशी आसलेली म्हणटच ती आपल्यापणानूच खूब उरली आनी तिका खूब मागीर मानसीक रोग कसो जालो. तिच्या भयणींनी सायबीण मांयक तिच्या पांय अशी दवरली आनी सट करून तिका एक पेकोवणी मेवली. ते मेरेन सावन आपलेपण तिणें सोडलें आनी दुसऱ्याचें चिंतूंक लागली. आनी हे पोरी एकलो कोयदी तो बिलकूल आपलें पातक कबूल करिनासलो. म्हणटच तिणें मागणें केलें खोतकोतीत आनी जेजू कडेन विनंती केली, सायबा ताका सांबाळ, ताचें परिवर्तन जावनी आनी ताणें कुमसार करून आपलें जिवीत तुज्या हातांत घालून मरोनी. आनी तो शेवट पर्यंत कुमसार जावंक सोदिनासलो. निमाणे वक्तार वयर वेतानाच ताका ताची तकली कातरपाक आसलेले उमकडूंक आसलेले तेन्ना तो कितें करता, खुरीस घेता आनी 3 पाटी उमावंक घेता. आनी हे परी ताचो जीव म्हणना हितून साल्वार जाता. आत्मो ताचो देवाच्या हातांत तो घालता. आनी ती कितें म्हणटा, हें कर्तूब म्हज्या मागण्याक लागून घडलें. आनी ते मेरेन सावन आपलें सगळें जिवीत ती जेजू सगळें भेटोवंक लागली. जेजू पासत ती जिवंक लागली. आनी हे परी तिचें जिवीत तिणें सारलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सादता? देवाच्या मोदकाकूच लागून न्हय, पूण आमच्याय मदें खूब चुकी जातात. आमी कितें ना कितें सट करून उलयता तेन्ना दुसऱ्यांक दुखयता, पूण आमकांय दूख लागता. आमकां ह्या पातकांतली भायर सरोंक जाय. आमी म्हणा हितून थोडीं पातकां करता, पूण व्हडलीं पातकां आसा. कित्याक आमच्या जबाबदारी प्रमाणे त्या प्रमाणे आमची पातकां जावंक लागतात. आमी देवा कडेन बोगसणे मागया, सगळीं जाणां हात जोडया आनी दोळे धांपून काळजान थावन देवाक आमी अशें मागणें म्हणया, हांव पातकी
सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. मागुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आपणाचें किरपोळपण आनी ओसूकताय ओळखून आपणाचेर न्हय बोगोत तुजेरूच सगळो विस्वास ठेवतात त्या मनशाक तुज्या गोपांत तूं माय मोगान घेताय. बागयोन तेरेजाक तुवें दाखयलोले खालतिकायेचे आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलून व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा
तिचो मोग कोत्तल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरी जायात. तिचें दूख कोत्तेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितली तिची व्हडदी चिवून तुमी दादोस जायात आनी तिच्या बोल्लेल्या ओड्ड्यांतलें पिवोन पिवोन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नदी परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी घसघशीत व्हांवत्या वाला परी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगळ्या बालांक उबारून वतली आनी आपले उंटयेन तांकां केलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितेली आवय परी हांव तुका बुजवण दितलों आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काडीस संतोशी जातलें. तुजीं हाडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गोमोन येतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परात तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गोर म्हळ्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची आशा ना. व्हडविकायेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काडीस हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेलें भुरगें आपले आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालें म्हजें काडीस. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाल. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोमयान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोमयाचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पतीन ना तर पतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवार चेडून लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलेले परी जियोचें. रडटात तांणी रडो नासलेले परी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलेले परी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलेले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलेले परी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. उस्क्या मेकळी तुमी जियेलोली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलेल्या दादल्याक सोमयाच्या वस्तूंचो हुस्को आसा.
आपूण सोमयांक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोमयाचेंच पडना, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदाबाक सगट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, sorbes morak, soy, soy. बापा, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, sorbes morak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिस्तांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्या वन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळे वन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. भणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां कितें सांगलां? कोण व्हड म्हणून? भुरग्याचो ताणें उल्लेख केलेलो आसा. भुरगें कशें आसता? एक गूण म्हणजे तें खालतिकायेचें आसता. दुसरें म्हणजे तें अवलंबून आसता, म्हणजे व्हडल्यांचेर वडिलांचेर पातयेवन जियेता. हे दोन गूण ताचे मदें आसात. आनी सदांच कितेंय तो ताका दिलें एकदम खुशाल जाता, खुशालकायेन सगळें पत्करता. म्हणटच जेजू अशें म्हणटा, आमी तर आपलेपणांत रावत जाल्यार आमची प्रगती जावची ना. आपलेपण आमी सोडूंक जाय, कित्याक देव सगळी आमकां देणी दिता. देवाची देणी आमी देवाक दिवंक जाय आनी तोच आमकां कृपा दितलो. तीच आपूण आमचे सोबे रावन वापरच्याक ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. हें तेरेजान आपल्या जिवितांत शिकून काडलें. ती जाणा आसलेली की आपणाची वस्तुकी जायना म्हणून. तर तिणें कितें म्हणलें जाणाय जेजूक, जेजू तुजी किरणां मोगाची तर म्हज्या काळजांत येत, रोकडीच हांव धाकटी पुऱ्या नासली जाल्यार एकदम व्हडा भाशेन हांव जियेतलें, कित्याक तुजो मोग म्हज्या काळजान लासता. आनी हाका लागून जितली ती खालती जाली, ती तिणें एक पुस्तक आपलें बरयल्लें आसा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सोल म्हणून. तें पुस्तक इतलें फामाद जालेलें आसा, फकत माद्रींग म्हणून बरयल्लें तें,
तें आख्खें फामाद जाल्लें आसा आनी तिका त्या पुस्तकाक लागून तिका ह्या इगोर्ज मातयेची दोतोर म्हणून नांव पडलेलें आसा. तिगांच जाणां आसात जीं ओस्तोऱ्यो तांकां ही पदवी मेळ्ळेली आसा इगोर्ज मातयेन. आनी ती कितें म्हणटाणाय, सदांच खालती रावप. दुसऱ्यांनी तर म्हाका कांय कितें तरी वायट म्हणलें जाल्यार आस्त्या तोंडान तांकां धाकटुलेंच उतर दिवप. तिका तर खूब भोगचें पडत जाल्यार तें दाखोवपाक ना, तें उगीच्या उगीच सोंसपाचें. हे भाशेन तुजो मनोभव आसलेलो जेजूक चिटकोन रावली की ना ताचे भाशेन हें सगळें ती सोंसताली. पूण कोणा पासत, आपल्या पासत न्हय, दुसऱ्या पासत. हो मुद्दो तिचो म्हाकाय बरो लागलेलो आसा आनी म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्या जाणांक आवडटा. केन्नाय तर आमचो आतांचो असो हो लागत जाल्यार हांगसर शिण करून एक शॉक कहो येता न्हय, तेन्ना आमी कितें करता, केन्नाय गाय मारता वो कितें अशें वायट म्हणटा. पूण तशें म्हणचें आसतना तें तर दूख जें आमी सोंसता तें तर आमी दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासत त्याच वक्तार जेजूक दीत जाल्यार तो आमकां बरेंपण दाखयतलो, म्हणजे आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतलो. हें हांव तिचे कडेन शिकलेलो आसा. तुमी तेच भाशेन कितें ना कितें कोत्ता आसतल्यार केन्नाय तर कितें आदवलें आमकां दूख लागली रोखडेंच तें आमी भेटोवंक जाय. कोणी तर आमकां वायट म्हणलें पर्यंत जाल्यार राग येता न्हय रोखडोच, तेन्नाच तो राग आयलो की ना कितें जालें रोखडेंच तेंच आमी जेजूक भेटोवंक जाय. हे भाशेन आमच्यान तिचे कडेन शिकोवंक जाता. 3 दुसऱ्यो वस्तू आनी ताणें सांगलेल्यो आसा. एक म्हणजे खालतीकाय आसत तर मागीर आमच्यान धाकट्या भुरग्या भाशेन सर्गीच्या राज्यांत म्हणून प्रवेश करूंक जाता. दुसरें म्हणजे आमी तर धाकट्या भुरग्या भाशेन जायत जाल्यार जेजू आमकां पत्करतलो, तो आमकां स्विकारतलो, कित्याक आमी ताचे सारकें जाल्लेलीं आसा. तेन्नाच की ह्या धाकट्या भुरग्याक तर आमी पत्करीत जाल्यार तो आमी ताकाय पत्करता म्हणूंक जातलें. हो अणभव आमकां घडटलो. हे भाशेन आमकां पयलें वाचप कितें सांगता, तिचो पांय मेल्लो न्हय म्हणटच माय मेल्ली न्हय म्हणटच पांय तिचो आसलेलो. पांयन तिका मायचो मोग दिलो. तो तिच्या मनांत माय आसलेली खरी पूण पांय माय सारकोच तिका अणभव ताचे कडून मेळ्ळो. म्हणटच कितें जाता, आमी देव बाप म्हणटा न्हय पूण देव माय जावन आसा आनी हें पयलें वाचपान आमी पळयता. ताचो माय मोग आमी म्हणटा न्हय तोच तो आमकां मायचोय मोग दिता, पांयचोच न्हय. म्हणटच हें तिणेन अणभवलें आपल्या जिवितान. आनी आमी तर देवान आमकां आपोवणें दिलें आनी आमी तो ताच्या फाटल्यान गेल्या जाल्यार आमी फकत ताचोच मोग करूंक सोदता आनी ताकाच आमचें सगळें जिवीत दिवन ताका खुशी करूंक सोदता आमी. म्हणटच ती कितें म्हणटा, तेरेजा धाकटुली जेजूची, ती म्हणटा म्हज्यान तुजो मोग करूंक जायना, फकत तुज्या मोगान म्हज्यान तुजोच मोग करूंक जाता. तूं म्हाका हो तुजो मोग दी. आनी हो अणभव ती घेता आनी सगल्यांचो ती मोग करता. त्या कॉयंतान आसतनाच कितली 9.5 वर्सांच आसलेली ती आनी ह्या 9.5 वर्सांत इतली तिची प्रगती जाली अध्यात्मीक म्हणजे ओत्मीक की ती धाकटीच आसतना तिका दुसऱ्यांचें शिकोवप करपाक धरली. 22 वर्सांची आसलेली ती तेन्ना ती नॉविस मिस्ट्रेस जाली आनी हे परी तिणेन दुसऱ्यांक शिकोवन दिवंक लागली. पूण तिका रोखडीच म्हणनाय तूं मागीर ट्युबरक्लोसीस जाली आनी ती इतली दुयेंत आसलेली की त्या दुयेंसान सगळो जेजूक एकवटून रावताली. इतलेंच करपाक की तिच्या दुयेंसान सगळ्यांच्या सोडवणी पासत ती वावुरताली. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तिचे भाशेन आमचें जिवीत सगळेंच हिंच्याय बेसांत आसूं आमी पूर्णपणे जेजूक दिवया आनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागया. कित्याक ताणें आमकां सांगलां न्हय, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात.
तो तिणें आमकां आपल्या जिवितान दाखयलां आनी ती आमचे पासत मागता आनी आमकांय सांबाळटा. तो सगळीं जाणां आमच्या हात अशे वंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या मोगान आमी बरोवन येवया, ताच्या आसण्यात आमी अदीकान अदीक जागृत जावया आनी सगळें आमचे भितर हात दितलें ताचेर धरून तो आमची काळजां गोट कोत्तलो आनी आमी ताच्या एकवटान सगळें बरेंपण करूंक लागतलें उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान. तर ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमचो भावार्थ खोलावया आनी तो उचारून अदीक आनी अदीक त्या भावार्थान घोट जावया. सत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरब सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोट सोंसले, ताका क्रुसांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. पेज 40 C28. Patenatani kashi diavela, unia soya ravodara, kaluyam chekosh dukani var, famil soire munista glososar, kaluyam chekosh dukani var, famil soire munista glososar, kaluyam cheduka chedeme, doruyam chekalza cheare, unia sorya bori, ami sogle, donya gale, beti tuje dole, unia sorya bori, ami sogle, donya gale, beti tuje dole. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव कोणवाळे बापा, खालतीकायेचें, विस्वासाचें आनी मोगाचें सर्व मनशाचे सोडवणे पासत तुका समोर पिल्लें भाग्योन तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्याय काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता आनी आमचेंय जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशांचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे
पासून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक
तुजें पोरजोळीत म्हाका मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बा घेवन झुजय बा घेवन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. खालत्या मनांत आनी काळजांत जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. आनी चड करून मोटवाशी आमच्यो भयणी आसात आनी भावूय आसात कार्मेलीत आनी हेर तांचे पासून आमी मागया. तर आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्या जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी घेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज 55 D16. Jezu moja, kirkon mozo odmo, monshak salya, taci vidu citli, tori tuci kalis, mo valdole, makato so sodun vutsunaka. Tori tuci kalis, mo valdole, makato so sodun vutsunaka. गे दोनया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर.
म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान भाग्यवन तेरेजाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटवय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, परबी तुमकां बाळका जेजूचे भाग्यवन तेरेजाची तिचे सारकी आमी जावया. ल्हान ल्हान वस्तू मोगान आमी जेजूक दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत ओपून दिवया आनी बाकीचें तो करतलो. आनी ताच्या बेसांव आतां घेवन आमी अदीक आनी अदीक तिचे सारकी जेजूचो मोग करूंक आमी घरांत आनी दुसरे सुवातेरूय जिवया. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पोदिदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराकडे मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 86 F3. देवा आमकां जाय, देवाक चड मानता.